अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या विशयावेल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काल एसटी डेलिगेशन घेवन दिल्ली पावलो. सभापती तवडकार, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकार आनी आंतोन वाझाक घेवन मुख्यमंत्री घरमंत्री अमित शहाक मेळ्ळो. येता त्या बुधवारा जावपी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गोंयच्या एसटी आरक्षणा विशीं थाराव हाडटले म्हणून उतर दिलां अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. अशें जावपाक जायना की ताका प्रक्रिया आसा, ताका एक प्रोसेस आसा, ताका एक प्रोसिजर आसता आनी म्हाका प्रोसिजर पूर्ण जाता म्हणल्यार म्हाका कांय म्हणल्यार 18 ते 24 म्हयन्याचो कालावधी 100% लागतलो. कारण ज्या वेळाचेर नोटिफिकेशन काडले नंतर डिलिमिटेशन किंवा वेगळे वेगळे रुल्स जे आसात ते एमेंड आमकां करचे पडटले. खंयचो सेन्सस आमी घेतलो होय ताजेर एक चर्चा पूर्ण जावन ताजेर परिपक्व अभ्यास म्हणटा तो आसा पळय तो आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी आदरणीय गृहमंत्र्यान केल्लो आसा. बुधवाराक खंयचे कॅबिनेट येतले? गोवा कॅबिनेटान सेंट्रलाक हो विशय जो आसा पळय न्ही तो गोंय सरकारच्या आखेऱ्या तेजेर ना हें आमी वारंवार सांगिल्लें आसा. हो जो विशय जो आसा आनी तो आमचो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्स जे आसात न्यू दिल्ली केंद्रीय मिनिस्ट्री तांचे कडेन ना. हो एकंदरीत जो सब्जेक्ट जो आसा तो होम अफेर्सा कडेन निगडीत आसा आनी कॅबिनेट नोट आमी ज्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री 2-3 दीस पयलीं मेळिल्लो आशिल्लो नंतर आमी प्रत्यक्षान ताका मेळिल्ले आशिल्ले आनी येता त्या बुधवाराक हो सगळ्यो काही गोश्टी डिस्कशन जातलो आनी ओन्ली वन स्टेट वील बी कन्सिडर. ओन्ली गोंयचीच फक्त स्पेशल हें कॅबिनेट डिसिजन रिझोल्युशन जातलें अशें म्हणून आमकां एश्युरन्स दिलें. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोकळकार.